अंजुना पोलीस स्टेशनाचेर आमी वन महोत्सव आज साजरो केलेलो. आज आमच्या मध्ये उपस्थित आहात म्हापशेचे DYSP विल्सन डिसोजा सर आणि अंजुना पोलीस स्टेशनाचे इंचार्ज सूरज गाव सर आणि इतर सब इन्स्पेक्टर पोलीस आणि इतर कर्मचारी वर्ग. आम्ही झाडां लायतात, पण झाडां लायले की नुसती तशीच सोडून देतात. झाडाची जतनाय करपाक जाय प्रत्येकाने आणि आमच्या त्या झाडां जगोवपाक जाय. पयलीं हांगासर झाडां लायली काय ते झाडां घालपाक खातीर रवळू गांव हो केन्ना तेजी जतन घेतालो. आतां तो ना. तर पयलीं पाणी नासलें, पाण्याचोय प्रॉब्लेम जातालो. आतां हांगासर बोरवेल आहा, पण हांव प्रत्येक पुलिसाक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जी झाडां लायलेली आहात त्या झाडांक पावस सोंपल्या उपरांत निदान एक बादली तरी पाणी घालपाचे प्रयत्न करपाचो किंवा कोणाक तरी पाणी घालपाक लावपाचें. तरच ती झाडां जगतली आणि निसर्गय तसोच समतोल रावतलो. धन्यवाद. आतां विनंती करता विल्सन डिसोजा साहेबाक तेंच्यांनी 2 शब्द सांगपाचे. आयज अंजुना काळीसवा वायट एलसीडी कंपनी 2 झाडां रोयले हिंगा आमच्या पुलीस स्टेशनार अंजुना. आणि तांकां हांव पयले सद्याक धन्यवाद करता तेंचे, कित्याक तेणी एक इनिशिएटीव घेतली ही झाडां लावपाची. आयज ही झाडां लावपाची खूब हें आहा, डिमांड आहा, लावपाकूच जाय. कित्याक खूब झाडां कमी जाल्यात. तेका लागून ही झाडांच आमकां ऑक्सिजन दितात आणि वातावरण आमचें वाडयता, लायफ जे जिवपाक आहा पळय ती. सो मागता तेणें सांगलें त्या प्रमाणे आमचे रमेश बाबान ही झाडां आमचे पुलीस खातेर उदीक घालून ते वाडयतले म्हणून. थँक्यू. हांव तुमच्या सर DSP सराक वेलकम करता अंजुना. परत आमचो PI गांवस आणि बायोडायवर्सिटीचो चेअरपर्सन रमेश नायक, सगळे हांगा जमलेले आमचे पुलीस कर्मचारी, परत आमचो पंचायत मेंबर सुदेश पार्सेकर, सगळ्यांक आयज खरेंच तुमकां वालोर दिता की तुमी फुड्यान रावन सर मुद्दामून आपलो टायम काडून वेल्युबल टायम काडून तुमी येवन ते आपल्या हातीन झाड लायला. कित्याक आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सांगता की एक झाड माँ के नाम म्हणून. तशेंच तुमी इनिशिएटीव घेतले एक नाळ आमच्या DSP साहेबाच्या नांव. आमकां सदांच त्या हेका आम्यान पयले आपल्यान याद येतली DSP दिवसानाची. आणि तुम्ही सांगल्या प्रमाणे तुम्ही एक तो हे दोडो घालून घ्या की तांकां उदक घालून ती वाडयतल्यात तुमी. कित्याक आयज सामकी गरज आहा की इतली झाडां आमची कमी जाल्ली आहा आणि इतली आमची गरमी वाडल्या गोंयांत की आमच्या भुरगेपणाक कितली थंडी आसताली. सराकूय खबर आसतली आमच्या भुरगेपणाक कितली थंडी आसताली ती. पूण आयज ही थंडी ना आनी आतांच्या भुरग्यांक ती थंडी अनुभवूय करूंक मेळना. तेन्ना तुमचे कडेन सगल्यांक मागता तुमी घरा वचोन तुमच्या आईच्या व तुमच्या हेच्या बाबाच्या हातीन एक तरी झाड तुमी लायात आणि ते व्हडले करात. कित्याक तुमच्या फुडले पिळगेक तुमच्या भुरग्यांक दाखोवंक गावतलें की हे आपल्या त्या आईन लायला, हे आपल्या बाबान हे झाड लायला, हे करून आनी तुमचोच मागीर तुमचे भुरगे ते रिपीट करतले. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.